अंजुनच्या सेंट मायकल इगर्जेन तोडफोड जाली। त्याशिवाय इगर्जे लागसारच्यो 15 गाडयो फोडल्यो। बुधवारा मध्यानराती कोणे तरी हे कर्म केला म्हूण थळावे सांगतात। इगर्जे लागसार आशिल्ल्या स्कुलाची तोडफोड केल्या। अंजुनच्या पुलिसांनी निर्दोष कानोळकार म्हणटा त्या थळाव्याक अटक केल्या। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण तो तकलेन सारको ना। ही घडणूक बुधवारा राती आणि बिरेस्तारा फातोडेर मदीं केन्ना तरी घडल्या। अंजुनच्या सेंट मायकल चर्चीच्या मालमत्तेची तोडफोड जाल्या। तशेंच 2 बालरथ बसी सयत 15 परस चड गाडयो फोडल्यात। थळावे म्हणटा रातीची पुलीस गस्त सारकी घालनात। आवाज जाला म्हणून भायर सरला। खूब एकूच आवाज जाला। भायर सरल्यार कोणच ना, गाडी थंय आसली एकट्याची कोणाची। तो तेवट्यान गेलो आनी परत तो तेवट्यान वचून तेवट्यान घडा जाता ते आवाज येतालो म्हाका म्हणून हांव वचोंक ना, एकटोच आसलो न्हू, वयसो लागलो म्हाका। हांव तो वचून तेवट्यानसून एक 15-20 मिनटांनी सुमार परत येयलो आनी असो गेलो हेवटेन। Okay, this you can see the damage on this casket which is here for Padagnel statue. In the morning the parishioners when they had come for mass, they had a look over here and they found that this was totally damaged. Question arises is where is the patrolling, police patrolling? Because as per the news what is in the air, there was some temple which is also buggled a few days back. So keeping in mind all these issues, the police patrolling has to be done, which is not there. But actually कस्टमराची गाडी आणि कामाक हाडलेली गाडी। सो राती सगळे म्हाका कितलेच्या अंदाजान ते म्हाका खबर ना, पण कोणे तरी फातर म्हणून हाडचे पडलेले। सो म्हाका मागीर सकाळी पुलिसीन कंप्लेन केल्या अशें म्हाका लायनीन जवळ जवळ म्हाका 10-12 गाडयेचे हाडचे पडले। चर्ची लागसार आशिल्ल्या आसगांव युनियन स्कुलाचे बरेच लुकसाण जाला। Our Balrath is also been damaged, classes have been damaged, and there are some blood stains also there. And even our primary has been damaged. ह्या घडणुकेची अंजुन पुलीस चौकशी करतात। पुलिसांनी 27 वर्साचो निर्दोष कानोळकर म्हूण एकल्याक अटक केल्या। सुत्रां सांगता ते प्रमाण तो तकलेन सारको ना। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। देशान सध्या धर्मात शक्ती महात्मा गांधीची धर्मनिरपेक्ष तत्वां ना करूंक उठल्यात म्हूण काँग्रेसीचे फुडारी उलयले। काँग्रेस हावजान प्रदेशाध्यक्ष आनी बाकीच्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी गांधीजीक पुण्यतिथीक आर्गां ओंपली। देशाक फुडें व्हरतले जाल्यार गांधीचीच विचारसरणी जाय। शिवसेने सारकेले पक्ष संविधानांतल्यान सेक्युलरिझम शब्द काडपाक सोदतात म्हूण प्रदेशाध्यक्ष लुईझिनान शिवसेना आनी केंद्राआड टिका केली। 30 जानेराक महात्मा गांधीच्या पुण्यतिथी निमतान काँग्रेसीन महात्मा गांधीक आर्गां ओंपली। सध्या जगाक आनी देशाक महात्मा गांधीच्या तत्वांची गरज आसा म्हूण काँग्रेस फुडारी उलयले। कांय लोकांनी तरेतरेचे घर वापसी तरेतरेचे वस्तू आमकां आयकूंक मेळटा। दिस इज नॉट बाय एक्सिडेंट, दिस इज बाय डिझायन। इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ आमी म्हणटात, सोशलिझम आमी म्हणटात। तर काँग्रेस पक्षाचे तात्व, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स लोकां मुखार व्हरपाची गरज आसा। आणि भारतीयांक सांगून दिले की जर आमी खऱ्या अर्थान धर्मनिरपेक्षरित्या धर्मकारण, राजकारण, समाजकारण चलयले तरच आमचो देश जगात एक व्हडलो देश जातलो, अशा स्वरूपाचे वक्तव्य ओबामान केले। देशाच्या संविधानांतल्यान सेक्युलरिझम शब्द काडचो म्हूण एनडीएतली शिवसेना मागता। ताचेरूय लुईझिन उलयलो। एनडीएचे पार्टनर आहा शिवसेना म्हणटा आयज तरी देशाची घटना चेंज करपाक जाय आनी हातूंत सेक्युलरिझम आनी सोशलिझम जे 2 शब्द आहा हे फकत शब्दच न्हू, हाचे फाटल्यान आमचो महान देश आहा हे काडपाक जाय। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।